आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की वायस चान्सेलर जो डॉक्टर शेट्टी आसलो तो रिटायर जाल्लो, ताजी 65 एज जाल्ली. त्याच प्रमाणे जो रेजिस्ट्रार आसा कामत तोय रिटायर जाल्लो जुलयान सुमार. आनी सरकाराचो प्रयत्न चल्लेलो की वायस चान्सेलराक एक्सटेंशन दिवचें म्हणून. आतां वायस चान्सेलराक एक्सटेंशन दिवपाक वायस चान्सेलर आमकां एक सांगीन दिसता तें म्हणल्यार वायस चान्सेलर कितें सामको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनीस न्हय. आय रिस्पेक्ट हिम एज फार एज ही इज अ गुड सायंटिस्ट, बट एक गजाल आमी विसरूंक जायना, दॅट इज ही इज नॉट अ एकाडेमिशियन. तो शिक्षण तज्ञ न्हय, तो शिक्षणीक क्षेत्रांतलो मनीस न्हय. तो जरी वैज्ञानीक आसलो, तो जरी सायंटिस्ट आसलो, तो टिचींग फिल्डांच्यान येवंक नासलो. आनी तो टिचींग फिल्डान नासलो. इवन गोवा युनिवर्सिटीन आमकां जर पळयत जाल्यार जें कितें चल्लां ह्या तेंपार जाल्यार ही खूब वायट गजाल जावन आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसतलें की जेन्ना गोवा युनिवर्सिटीच्या एक्टाचे प्रमाणे वायस चान्सेलर रिटायर जावपाचो आसता तेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं प्रोसेस इनिशिएट करपाचो आसता. तो म्हणल्यार नवो वायस चान्सेलर, सक्सेसीव जो वायस चान्सेलर येतलो ताजें आयडेंटिफिकेशन करपाचो. आनी गव्हर्मेंट एक सर्च कमिटी म्हणून करता. आयदर आयडेंटिफाय करतात नाजाल्यार सर्च कमिटी म्हणून करतात. आतां ती कमिटी केल्ली सरकारान काय ती कमिटी करूंक ना हो विशय आसा. आनी केल्ली जर कमिटी जाल्यार तांच्यांनी कोणूच तांकां हे कमिटीक केपेबल वायस चान्सेलर कित्याक मेळूंक ना तो विशय आसा. सरकार ही भुमिका घेवंक शकना की आमकां कोणूच, म्हाका दिसता 100 कोटीचे परस चड पॉप्युलेशन आसलेले देशान डॉक्टर सतीश शेटयेकून जर केपेबल जर वायस चान्सेलर गोवा सरकाराक मेळना जाल्यार म्हाका दिसता ही लज्जेची गजाल आसा. आनी हें जर सगळें जर पळयत जाल्यार हें कंप्लिटली पॉलिटिसायजेशन ऑफ गोवा युनिवर्सिटी चालू आसा. काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंगली कंडेम करता जें पॉलिटिसायजेशन चल्लां, जें पॉलिटिकल इंटरफरन्स चल्लां गोवा युनिवर्सिटीन, तें आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करता. त्याच प्रमाणे आमी सांगता की डॉक्टर शेटये जो आसलो ताणें हॉनरेबली आपलो रिटायरमेंट घेवन घरा वचपाची गरज आसली. तुमी म्हणटले एक्सटेंशन खूब जाणांक दितात. एक्सटेंशना वयल्यान जर प्रश्न येत, हांगा एक्सटेंशन 6 म्हयन्याचें आनी 1 वर्साचें एक्सटेंशनाचो प्रश्न ना. किंवा हांगा असो प्रश्न ना की गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस दुसरो VC आयडेंटिफाय करपाक कांय मेकॅनिझमूच नासलें, वेकन्सी एडवर्टायज करपाक आनी दुसरो VCक सोदपाक. मेकॅनिझम वॉज इन प्लेस की 6 म्हयन्या पयलीं गव्हर्मेंटान आयडेंटिफाय करप किंवा सर्च कमिटी करप. इतलें सगळें आसतना सरकारान कांयच प्रयत्न करूंक ना. हाजे वयल्यान दाखोवन येता की वायस चान्सेलरा मदीं आनी भाजपा सरकारा मदीं कॉन्स्पिरसी चालू आसली ताका इल्लिगल एक्सटेंशन दिवपाचें.